6वी ते 10वी आणि 12वीचे अनुचे शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिल सावन सुरू जातले. शिक्षण खात्यान वेळापत्रक जारी केला. आमी एक स्टियरींग कमिटी केल्ली NEP इम्प्लिमेंट करपाक आनी त्या स्टियरींग कमिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की पयलीं जे आमचे एकाडेमीक इयर जुनान सुरू जाताले ते एप्रिलाच्यान सुरू करचें म्हणून 4047 ऑब्जेक्शन्स आयिल्लीं. वेगळी वेगळी ऑब्जेक्शनां आसा म्हणून मोस्टली सेम ऑब्जेक्शन्स आसा, सेम कॉपीज, फक्त सायनी आनी नांवां वेगळ्या वेगळ्या इंडिविज्युअलांची आसा. 7 एप्रिलाच्यान करता आनी 7 एप्रिलाच्यान टील द एंड ऑफ एप्रील 11:30 मेरेनूच स्कूल आसतलें. ताका आमी कॉरिजंडम काडला. सो मेकींग इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रील 7 एप्रील बाकीचे सगळे कंडिशन सेम आसतली. सो 1 मे ते 4 जून ह्या 2025चे आतां वेकेशन आसतलें, समर वेकेशन. पयली ते 5वी आनी 11वेच्यो क्लासी जुनानूच सुरू जातल्यो. 1 एप्रिल सावन SCERT ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून संचालक मेघना शेटगावकर सांगता. All this while SCERT was part म्हणजे एक सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन. आता वी हॅव रजिस्टर्ड एज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर सोसायटीज एक्ट आणि आता आमचे फंक्शनिंग अशें बदलतलें की देर वूड बी अ गव्हर्निंग कावन्सील हू वील टेक डिसिजन्स हियर इटसेल्फ आनी जितली पॉलिसी डिसिजन्स आसा ती गव्हर्मेंटाक वतली. जी पावर्स गव्हर्मेंट आमकां डेलिगेट करता त्याची डिसिजनां SCERTनूच जातली. and this will fast track many of the components which SCERT has to deal with. SCERT's basic mandate is about content creation, textbooks, trainings and quality education. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव.